हरे कृष्णा सर्वांकई आयचे सेशनाक रतपूर्वक स्वागत अस भागवत पुराण कोंकणीचे. सो आयचे आमगेल सेशन भगवत गीता सुबोधिनी तज विषयी. सो आज हांव हे गुरु प्रणाम मंत्र सांगून सुर करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांकई रतपूर्वक स्वागत असं आयची सेशनाक. सो आयची सेशन आम्ही गीता महात्म्य सांगून सुरू करूया. त्या सांगूक हांव हेमापई माताजीक स्वागत करता. हरे कृष्णा माताजी, तुम्ही रेडी असल्यारी सांगू सुरू करूया. हरे कृष्णा. श्री आदि शंकराचार्य रचित गीता महात्म्यम सांगतस. गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मल निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. तशी आज 7th चॅप्टराची समरी, त्या निमित्तानं 7th चॅप्टर फुल्ल श्लोकास आम्ही रिसाइट करत असत ती आयची दिवसाक. सो हे श्लोकास रिसाइट करूक चॅप्टर 7 आचे हांव मुक्ता प्रभू माताजीक 1 to 5 श्लोकास सांगूक, मागीर शिल्पा हेगडे माताजीक 6 to 10, श्यामला कामत माताजीक 11 to 15 श्लोकास, तशीच गीता नायक माताजीक 16 to 20, सुनीता मल्ल्या माताजीक 21 to 25 आणि लास्ट 26 to 30 लीलावती माताजीक सांगूक स्वागत करता. माताजी तुम्ही पुरा रेडी असल्यारी एका मागीर एक तुम्ही कंटिन्युअस सुरू सांगता. हरे कृष्णा. मुक्ता प्रभू माताजी तुम्ही सुरू करे. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अतः सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भयोऽन्यज्ञा त्वातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततापि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. पुण्यगन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बलम बलवतां बलो सुनत की बीजम मां सर्वभूताना करेक्ट. बलम बलवतां न वही माताजी. बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कार्मोऽस्मि भरतर्षभ. यचैव सात्विका भाव राजसातामस्ये मत्त ये वेत्ति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयै वैरे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः. हरे कृष्ण. गीता नायक माताजी ना. यथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त
एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञान सुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञान हांव सांगची नवा सुनीता मल्ल्या पळय माताजी सांगात. यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्तितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तत् कामन् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत् फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवां देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामयमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्यम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियत्नं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. सर्वांकही मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त भक्तीने छंद कोण पुरा लोकांना सांगितलं असं. सो मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची आता मी मुखार सुया. सो पुन्हा सर्व भक्त वृंदाक भागवत पुराण कोंकणीचे भगवद्गीता सुबोधिनी सेशनाक स्वागत असं. सो आयचे आमगेल सेशन भगवद्गीताचे सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान योग ताची समरी. आम सर्वांकही गोत असं की भगवद्गीता हे 3 योगांतू डिस्ट्रीब्यूट केला. सो 1st to 6th चॅप्टर कर्मयोग, मागीर भक्ती योग 7th to 12th, तशीची 13th to 18th ज्ञानयोग. भक्ती योगाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिलेलं असं. सो तशीची आज आम्ही हे भक्ती योगाच्या 1st चॅप्टराची समरी श्री रसमयी माधवी माताजीला मुखांतर आम्ही ऐकूया. माताजीला एक सना इंट्रोडक्शन हांव दिवचे इच्छे पावता. तशीची हांव तांगेले इंट्रोडक्शन दिवचेक ट्राय करता सर. हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी तांणी हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराजाल डिसायपल. तांणी इस्कॉन भक्त वृंदांतू मस्त काळा दाखवून असोसिएटेड असत ती. तशीची तांणी बलराम देश, अवतारी देश, दामोदर देश, मथुरा देश आणि श्याम देश थंय तांगेले असोसिएशन असं.
भगवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्म आरी तांणी मस्त पुरा सेशन्स दिला आमकां गोत आसा आनी आमी चंद रितीन तांगेल पुरा लेक्चर्स आयकून आयल्या ती मस्त पुरा तांणी एग्जाम्पल्स आनी पुरा दिवन तांणी आमकां एक्सप्लेन करताची आनी तशी आमकां अंडरस्टँड लायक रितीर जाता आसा. तांणी हिस ग्रेस राधाकृष्ण रसवरदास तांगेल पत्नी तशी जी तांणी गुरुकुल टीचर जावन मथुरा देशांत पार्टिसिपेट केला. सो माताजीक आमी हरे कृष्णा महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हांगा उपस्थित आशिल्ले तसले कोंकणी भागवत पुराणाचे वट्टू भक्ताक म्हाका सादरपूर्वक प्रणाम. तशीच म्हाका अवकाश करून दिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद वटलोकाक. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगता ग्रामदाय नगर ग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू सो मच. हांव आतां मस्त हें करना टायम करनाशी आमगेलें सेशन स्टार्ट करया. हरे कृष्ण. आयचे अध्याय 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट. म्हळ्यार एब्सोल्यूट पूर्ण सत्य पूर्ण ब्रह्म कोण म्हणटाची भगवान कृष्णाल बद्दल तागेल बद्दल हे नॉलेज. तशीच हाका ज्ञान विज्ञान योग ऑलरेडी वट्टू भक्ता खंयच्यान म्हाका वरकी 3 फस्ट 1 2 3 3 श्लोक सांगच्याक म्हाका अवकाश करून दिल्ले. तशें हाजे बद्दल आमी ऑलरेडी वट्लोकान आयकल्लें आसा. आज मंगलाचरण ऑलरेडी सांगून जाल्लें आसा वट्लोकान. सो फस्ट श्लोका आमी पळयताची इट ऑल बिगिन्स विथ द हियर टू हियर. इयर म्हळ्यार कसं बाबा आयकुचें कसले कोणाक आमी कोणाल बद्दल आमकां नॉलेज जावका कोण बाबा हें म्हळ्यार फस्ट आयकुचें श्रवणम. अशी इवन नवभक्ती हातूंत सुद्दां ना फस्ट श्रवणम हियरींग म्हळ्यार आयकुचें. कोणाले बद्दल आमी सतत जावन आमी कोणाल बद्दल आयकता की आमगेले हृदयात ते वता. तशीच आमी बरें आयकल्यार बरें हृदयात उरता आनी कसले कोणाल बद्दल वायट आयकल्यार सुद्दां आमगेल्या मनात तेच उरता. तशें आमी हांगा हियरींग कसले श्रवण करच्याक मस्त 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 इम्पॉर्टन्स दिल्लो आसा. सो फस्ट श्लोका कित्याक की म्हळ्यार हांगा कृष्ण तत् शृणू म्हण अर्जुनाक सांगते आसा आयक आयक फस्ट मेगेल बद्दल हांव कसो सांगते आसा हाजे बद्दल तुका आयकूंक तुवें कोण आनी मेगेल हातूंत कोण मेगेल हातूंत तत् शृणू म्हळ्यार म्हाका आयक आनी तशीची मदाश्रय मेगेल आश्रयात कोण येता की आनी कोण भक्ती योग प्रॅक्टीस करता की कित्याक की म्हळ्यार हे भगवद्गीताच्यात माताजीन सांगलें तशी पयले 6 चॅप्टर कसो आसाची ते नॉन मटेरियल स्पिरीट आनी कशी बाबा प्रत्येक लोकांना सेल्फ रियलायजेशन आत्मसाक्षात्कार पर्यंत येवच्याक कसं खंयच योगा करका. 6 चॅप्टरा भितर ज्ञानयोग कर्मयोग तशीची ज्ञानयोग आनी ध्यानयोग आनी तशी पुरा आत्मा बद्दल सेकंड चॅप्टरच्यान 6 चॅप्टर कसो आसाची आमकां नॉलेज दिताची कशी आमी सेल्फ रियलायजाक येवका आत्मसाक्षात्काराक येवका. कित्याक की म्हळ्यार जो पर्यंत आमगेलें हृदय क्लीन जायना तो पर्यंत आमी भगवंताक आमी आमगेल्या हृदयात भगवंत येना म्हण सांगताचे. सो तशें हांगेलें आमगेलें फस्ट मद्गतेनांतरात्मना कृष्ण कसं सांगते आसा कशी बाबा आमी भक्ती योगात लास्ट 6.47 श्लोका पर्यंत कशें मेगेले हातूंत भितर येवका मेगेले कृष्णा कॉन्शियसात कोण स्टडी उरता ताका आपूण हायेस्ट फॉर्म ऑफ कितलेय योगा खंयचेय योगा आमी प्रॅक्टीस केले रे भक्ती योगा ना जाल्यार रे ताजे भक्ती योगा कण ते खंयचे बी योगा करताचे ताजे इटर्नल कसो आसा ताजे एंड कसो आसा ते कृष्णा कण पावना जाल्यार रे ते खंयचे योग करून बी कसले उपयोग ना अशी आमी हे हाच्यान अर्थ करून घेवेत. सॉरी
तशीची फस्ट श्लोका भितर तशीची 7व्या श्लोकाच्या ना 12 श्लोकापर्यंत टू सेकंड श्लोकाच्या 12 श्लोकापर्यंत कृष्ण आपणाल वट्टू एक आपणाल बदल आपण म्हळ्यार आतां आमकां कृष्णाल बदल आयकून घेवं तितले आमगेल कॅपेसिटी आसवे ना, कित्याक की म्हळ्यार हे भौतीक जगतात आयिल्ले निमित्त आमगेल मन बुद्धी कसो आसा मस्त सांज जाल्लो आसा. तशें हांव आमी हांगा कृष्ण आमकां आजू बाजून आमी कसो पळयताची आमगेल दोळ्याक कसो दिसता तितले ताजे बद्दल मात नॉलेज दिते आसा. इवन 10th चॅप्टरांत विभूती योगा सुद्दां ना कृष्ण कित्याक की म्हळ्यार कृष्णाले शक्ती कसो आसा ते ताका आमी इमॅजीन करूं शकनाच. ताका कितले लिमीट हें म्हण ना, जशें समुद्रा उदक आमी ताका आमी लॅग धरचे शकना इतले लिटर आसा इतलें हें आसा म्हूण. तशीच भगवंताले एक विभूती कसो आसा, भगवंताल शक्ती कसो आसा आमगेले एक नॉर्मल आमगेले माथ्याच्यान आमगेले भौतीक देहाच्या बुद्धीच्यान आमी आंकूं शकनाच. तशें हांव न्हू कृष्ण कसो सांगते आसा एक सांज चरडाक एक सांज चरडाकण आमी उलयतना आमी कसो करताची ते चरडाक अर्थ जावं तशी सांगताची न्हय म्हूण ताका आमी सांज चरडाकण आमी 2-3 वर्सां चरडाकण आमी ताका ओडोड विशय उलयल्यार ते चरडाक कसलेंय कळना. ताका आमी तागेल भाशा येताची बाल भाशा ताका अंडरस्टँड जावं तशी उलयताची. तशीच कृष्ण आमकां आमी कृष्णाल एका प्रकार एक्चुअली आमी सान मायन्यूट आमगेलें कसलें अस्तित्व ना. केन्ना आमी हे चार्ट पळयता गोलोक चार्टात मुखार एक कृष्ण म्हणटने म्हगेल ಒಟ್ಟು शक्ती हांव आध्यात्मिक शक्ती भौतीक शक्ती बद्दल कृष्ण तेन्ना उलयता तेन्ना आमी पळयता आमगेल कसलें हे सान एक हे गोळा काळोख हातूंत भितर 14 लोकां भितर मध्य हातूंत भितर भूलोक तांतूं भितर सुद्दां खंयचें आमगेलें एक अस्तित्व पळोवचें गेल्यार आमी आमकां खंयी दिसना. तशें आमगेल नॉलेजाक कृष्ण कसं सांगते आसा एक चरडाक कसं आमी एक नॉलेज दिता की तितलें सांगते आसा. तशें हे ग्रेट एस्केप कशें बाबा आमी हे हातूंतल्यान भक्ती प्युअर डिवोशन करून मात्र आमी हे भौतीक जगतच्यान आमी एस्केप जावं शकताचे. द प्लॅटिनम कार्ड 19 आनी 3 श्लोक कशी बाबा आमी प्लॅटिनम कार्ड यूज करना कितले आमी एक हे करीत तशी ते भक्ती कसो आसा तितलें प्युअर आनी वॉटर द रूट आमी विंगड आमगेलें मन हांगा थंय घालेनाशी आमी मुळाक उदक घालका म्हणले विशय आमकां कृष्ण हांगा सांगते आसा. तशीच हे आमी इतले भाग केल्ले आसा हातूंत भितर 1 2 3 4 5 भाग. तशीच हातूंत भितर फस्ट 7.1च्यान 7.3 भितर कृष्ण द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा. तातूंत भितर कृष्ण आपणाले कशी बाबा मेगेल आश्रया भितर मेगेल हातूंत शेल्टरा भितर तुमी येवका आनी कशें तुमी भक्ती योग प्रॅक्टीस करका आनी कशी तुमगेल मनाक मायंड अटॅच तुमी कशें तें मय्यासक्त मन तुमगेल मन कसं आसा मेगेलान तूं आसक्ती घालका म्हण कृष्ण सांगता. आनी तशीच ज्ञास्यासी समग्रमम आनी तुमी हे कसो तुमगेले एक संशय आसा मनात एक डावट आसा ते वट्टू दूर जातले म्हण अर्जुनाक सांगते आसा. तशें हांव न्हू कृष्ण हांगा कंप्लीट नॉलेज कशी बाबा मॅटर स्पिरीट आनी सोर्स ऑफ कंट्रोल बोथ गॉड आनी हाजे बद्दल मटेरियल कशी भगवंताला आपणाले पुरा शक्ती बद्दल कृष्ण सांगते सांगा. तशीच ज्ञान विज्ञान 2nd श्लोका भितर आमी पळयताची ज्ञान विज्ञान अबाउट कृष्ण हातूंत भितर कृष्ण आमकां ज्ञान खंयची ज्ञान दिते आसा एक फिनॉमिनल म्हळ्यार कंप्लीट एक भौतीक जगत आनी स्पिरिच्युअल भगवंताले अशी 3 शक्ती आसाची. भौतीक शक्ती म्हळ्यार अंतरंग शक्ती बहिरंग शक्ती आनी तटस्थ शक्ती आनी हे कृष्ण हांगा फिनॉमिनल हे वर्ड कसं दिल्लं आसा ज्ञान विज्ञान हे हातूंत भितर कृष्ण कसं सांगते आसा. ज्ञान म्हण सांगल्यार भगवंताले भौतीक आनी आध्यात्मीक शक्तीचे आनी भगवंताले अनेक आसा कसं ते विज्ञाना भितर अनेक बी येता ते कसले भगवंता बद्दल एक प्रायवेट भगवंता बद्दलच आमी अर्थ करून घेवचे त्याचे बद्दल दिते आसा. तशीच यज्ञात्वा नेहो भूयो हातूंत भितर कसं सांगते कृष्ण नथिंग फार्दर देन रिमेन टू यू हातूंत भितर हे पुरा हे तूं अर्थ करून घेतले रे भगवंताले अंतरंग शक्ती बहिरंग शक्ती आनी तटस्थ शक्ती भितर तूं 3 हाजे अर्थ करून घेतले रे तूं आनी कसले अर्थ करका म्हण ना. हाजे अर्थ कसले हांगा अर्जुन कृष्ण अर्जुनाक मात सांगते ना हे आमकां सुद्दां सांगते आसा. केन्ना आमी बिल्डर जाताची कोणें कितें सांगले नंतर आमी हांगा वता थंय वता आमगेलें मन चंचल कोणकीय सांगले हे केल्यार तुका बरें जाता हे केल्यार आमी फस्ट विचारका हे कोण सांगल्या खंयचे भागवतमात आस की भगवद्गीता सांगल्या की कृष्णान ते आमी पळोवका. तशें न्हू आमगेलें मन हांगा थंय वचना म्हण हे कृष्ण हांगा सांगता कसं आसा हे
कसं आसा भगवद्गीते स्पेशली हे हातूंत भितर 7 श्लोका भितर कृष्ण आपणाले ज्ञान दिते आसा आनी विज्ञान बी दिते आसा. भगवंताले पुरा इवन आमी खंय राबताचे भौतीक जगत तातूंत ताजे बद्दली आनी आमी खंयच्यान आयल्याची स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ताजे बद्दली आनी हे तटस्थ शक्ती बद्दली आमगेले जीव कशी उरता म्हणलें. तशीच हांगा कृष्ण आमकां ज्ञाना बद्दल एक थियोरिटिकल नॉलेज दिता. तशीच विज्ञान म्हळ्यार रियलायज नॉलेज. तशीच कृष्णाले विज्ञान हे कसं आसा स्वीट कृष्णाल आपणाल बद्दल. कृष्ण केन्ना कोण आपणाल बद्दल सांगता आमकां स्पेशली कोणो एक रस्त्यार वतल मनुश्य आमकां येवन सांगना आपणाल बद्दल हांव मेगेल बद्दल आपणाल एक अंतरंग हाजे बद्दल ते एक हे कोण सांगना. कोण आमकां सांगता कोण आमगेल आसाच की आमगेल मनाक हृदयाक आमकां लागीं कोण आसा की तांणी मात आमकां आपणाल बद्दल वट्टू आमकां सांगताचे अर्थ करे शिताचे. बाकी लोक रस्त्यार वतल कोण एक मनुश्य तो आपणाल बद्दल केन्ना सांगना. तशें न्हू कृष्ण हांगा सांगतना एक आपणाल एक हे नॉलेज आमी केन्ना लेखता. कृष्ण कित्याक थोडे मूड लोक विचार करता उरतले कृष्ण कित्याक आपणाल बद्दल एक सांगचे लागला म्हूण कित्याक आमकां अर्थ जावूं म्हूण सांगून. कृष्णाले एक हे कसं आसा आमकां सादारण आमगेल बुद्धीन अर्थ कंगेवचें जायना जाल्यारय कृष्ण आमगेले एक नॉलेजाक अंडरस्टँड जावं तशें हांगा 2nd श्लोका भितर आनी 1st श्लोका भितर कृष्ण सांगते आसा. सो नेक्स्ट 3rd श्लोका भितर कसं जालें भगवंत ओन्ली विज्ञान ज्ञाना बद्दल सांगते ना विज्ञाना बद्दल सांगतात. हातूंत भितर कृष्ण कसं सांगता बहुनाम जर कशी मस्त हातूंत भितर एक मनुष्याणां सहस्रेषु कितलीकी सहस्र मनशा भितर कोण आपणाल नॉलेज आहे तागे बद्दल सांगते आसा. तशीच नेक्स्ट नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्णास एनर्जी. तशी कृष्णाले 3 एनर्जी बद्दल कृष्णांक सांगते आसा. ते कसले मार्जिनल मटिरियल एनर्जी हे बाकीचे अर्थ वॉटर इथर फायर आकाश भूमी वायू मन आनी बुद्धी हांचे बद्दल आनी मन बुद्धी अहंकार 3 कसं आमगेले भौतीक देह खंयचे 5 एलिमेंट्स जाल्यार ताजे बद्दल आनी सूक्ष्म शरीर आनी स्थूल शरीर हाजे बद्दल कृष्ण आमकां दिते आसा. तशीच स्पिरिच्युअल एनर्जी भगवंताले एक आध्यात्मिक शक्ती बद्दल आमकां सांगते आसा. तशीच आमी कशी भौतीक भगवंताले शक्तीच्यान आयल्याचे आमी बी भगवंताल मायन्यूट जाल्यार आमी भगवंताच्यान विंगड जावन येवन कशी हे भौतीक जगतावेर कशें आमगेलें डॉमिनेशन करते आसाची. आपणाल घर सोडून आमी पळय दुसऱ्या घरा वचून केन्ना डॉमिनेशन केल्यार कसं जाता ते आमकां हे श्लोकान कळटा. खंयचे 7.4 to 12 श्लोका भितर भगवंत आपणाले मटिरियल एनर्जी आनी कशी हाजे सांगते आसा. तशीच 6 to 7 श्लोका भितर कृष्ण आपूण क्रिएटर मेंटेनर आनी डिस्ट्रॉयर. कृष्ण एक्चुअली तिन्नी काम कृष्णच करता. तशीच 8.12 श्लोकात कृष्ण कशी ऑल तो कशी प्रत्येक भगवंताला प्रत्येक आमी भौतीक जगतात कसं पळयताची ताजे बियॉन्ड कसं आसा कृष्णाले एक हे आसा प्रत्येकांतून कृष्णाल अस्तित्व आसा हे आमकां कळटा. तशीच सरेंडर आमी कशी बाबा कृष्णाक सरेंडर जावका कशी आमी कृष्णाल हातूंत कृष्णाक आमी येवन कृष्णाल हातूंत हे आमगेले आश्रय घेवका कृष्णाल पदार्थ म्हूण आमकां 7.13च्यान आमकां 19 पर्यंत आमी पळोव येता. तशीच 13च्यान देवता वर्शीप हातूंत भितर 13 ते 19 श्लोका भितर कशी खंयचे भक्त कृष्णाल भक्ती करताचे आनी कोण भक्ती करनाची तांगेले बद्दल कोण चार लोक भक्ती कोण भगवंताक सुकृती लोक आनी दुष्कृती 4 लोक दुष्कृती लोक ते कृष्णाल भक्ती केन्ना येनाची आनी 4 सुकृती लोक तांगेले बद्दल कृष्ण हांगा 7.13च्यान 7.19 पर्यंत सांगता. आनी तांणी खंय पावताची कशी तांणी भगवंताक खंयचेय विधान तांणी आयल्यार कृष्ण भक्तीक बेगीन तांकां हें मेळ्ळ्यार सुद्दां ना तांणी कित्याक म्हळ्यार आमी भगवंता कडेन एक आमगेलें पावल दवरलें म्हण जाल्यार कृष्ण आमगे कडेन 10 पावल आमगे कडेन दवरता. ते खंयचेय सोरू जाल्यार कृष्ण म्हणल्यार आमी एक जस्ट आमगेले एक मनात ते कृष्णाल बद्दल आमी कृष्णा कडेन हें केल्यारय पुरो. कृष्ण आमकां आपणाल कडेन कशी आमकां लावरता म्हणल्यार आमी 13 श्लोकाच्यान 19 श्लोका पर्यंत पळोव येता. कडेन मुखार कशी बाबा हे कृष्ण भक्ती करनाशिल्ले लोकाले तांणी तांगेले कसले ते देवता वर्शिपर बाकी देवी देवताक भक्ती करता पूज करता लोक आनी इम्पर्सनलिस्ट कोण म्हण सांगल्यार भगवंताक मायावादी म्हण सांगता कोणाक देवाक एक आकार ना निराकार ब्रह्मन त्या लोकां बद्दल बी हांगा कृष्ण 7.20च्यान आमी 25 पर्यंत पळोव येता. तशीच कशी एक
बहिरंग शक्ती एक हांतू भितर येवन कशी बाबा आमी वापस कित्याक की म्हळ्यार ऑलरेडी आमी कोटू गोसा भगवंता कडेन आमी खंयची एक चूक केली कसं केली आमी गोतना जाल्यार आमी भगवंता कडच्यान विंगड जावन हे भौतीक जगताक आयली आनी भौतीक जगताचे देवी येशी गुण 3 हे गुणा भितर सत्वगुण रजोगुण तमोगुणा भितर फिर आमगेला आमी कोण म्हळ्ळी विसरून गेल्याची तांतूच जाल्यार कृष्ण कसं करता आमकां विंगड विंगड एक विंगड एक भक्ता निमित्त की कृष्ण स्वंत येत की गुरू निमित्त की आमकां वापस आमकां डिवोशनलांत हाडटा कशी आमी तेन्ना हे माया जगतच्यान कशी आमी भक्तीक पावताचे कृष्णा कडेन वापस पावयता म्हणल्यार आमकां 7.26च्यान 7.30 पर्यंत पळय सो हियरींग फ्रॉम कृष्णा फस्ट आमी हे घेतल्या कशी बाबा कितले ग्लोरीस तशी श्रीमद भागवतमात सुद्दां पळयल्या आमी कितले की भक्त लोक फस्ट बेस्ट डिवोटी म्हण सांगल्यार रे रुक्मिणी कशी कृष्णाल बद्दल ती नारद मुनी खंयच्यान विंगड विंगड भक्ता लोकांक जस्ट कृष्णा केन्ना पळयल्लो ना कृष्णाल बद्दल जस्ट तिणें आयकल्लो उरता आयकल निमित्त गेले प्रेम कितले जात की म्हळ्यार आपूण विवाह केल्यार कृष्णा वटूची आनी कोणा पण आपूण विवाह करचना म्हळ्यार ती दृढ निश्चयाक येता तितलें तिका जस्ट आयकून तशें आमी कृष्णाल बद्दल इवन परीक्षित महाराज मस्त लोकां बद्दल आमी हियरींग श्रवणम हांकां हें दिल्लें आसा तशें आमी केन्ना श्रवणात तुमी सदां आमी कृष्णाल बद्दल भगवद्गीताचे आयकताची आयकल निमित्त कितलें हें प्रयोजन जाता तें आमकां तुमकोटू कळते आसा तशें हांगा कृष्ण कसं सांगते आसा मेगल बद्दल तूं आयक आनी कशें तुमगेल मन आसलें केन्ना आमी कसं आयकता की थंय आमगेलें मन एटॅच जाता मस्त जे आमी टीव्ही पळोवप जावं मस्त पिक्चर खंयचे आमी तें कसं पळयता की कंटिन्युअसली तेच आमगेल्या माथ्यांत घुंवते उरता तशें हांगा आमी कसं आयकूं का म्हणल्यार आमकां नॉलेज खंय कृष्ण दिता आसा हे फस्ट श्लोका भितर कशी मय्या सक्त मन पार्थ योग इंज मदाश्रय असाश्रय समाग्रहमा यथा जीवहासी तशृणू कशी मेगल बद्दल आयक म्हण हांगा आमकां तिथे आसा तशें आमी कसं आयकूं का म्हणल्यार आमकां विचार करका म्हणना आमकां हे श्लोकान आमकां कळटा कसं आयकूं का आमी जिवनात नेक्स्ट कृष्ण कसं सांगते आसा सेकंड श्लोका भितर हांव तुका फुल्ल नॉलेज दिता तें कसं जालें ज्ञान आनी विज्ञान कृष्णाले समग्र आमगेले एक विचार करना आमी तितले एक हाजे बद्दल आनी एक कृष्णाले एक प्युअर डिवोशना बद्दल कित्याक की म्हळ्यार भौतीक जगतात आमगेलें नॉलेज लिमिटेड जाल्यार कृष्ण हांगा आमगेले नॉलेजा प्रकार आमकां अर्थ करच्याक आमकां प्रयत्न करते आसा तशें आमी हे भगवंता बद्दल मस्त आमी विचार करका म्हणना जास्ती आमी फस्ट कसं करका कसं आमी आयकूं का आनी आमी खंयचे नॉलेज आमी घेवका विंगड विंगड खंयचे नॉलेज घेवका म्हणना भगवंता बद्दल आमी भगवंतालेक ज्ञान आनी विज्ञान हे घेतल्यार फुरो आनी हाजे नंतर आनी कसलेय आमी नॉलेज आनी नथींग फर्दर शेल रिमेन फॉर यू म्हणते आसा आनी कसले आनी उरिल ना अशें घेवच्याक तशें आमी आतां कलियुगांत आमी जन्म घेतिल्लो आसा कशकी एक भगवंताल वापस आमी वचका म्हण सांगल्यार आमी मस्त विचार करका म्हणल्यार आमकां हे श्लोकाच्यान कळटा आमगेलें कसलें नॉलेज आसा हे एंड इतले पर्यंत आमी केल्यारय फुरो मुखार ऑटोमॅटिकली आमी कृष्ण कसं आसा आमकां घेवन वता आमकां खंय पर्यंत व्हरका की थंय आमकां कृष्ण आमगेले एक गंतव्य स्थान पर्यंत आमकां पावयता म्हणल्यार आमकां हे 7.2 श्लोकाच्यान कळटा तशीची द रॅरिटी ऑफ नोविंग कृष्णा तशी कृष्ण हांगा 7.3 मनुष्याणां सहस्रेषु 1000 हजार लोकां भितर प्रत्येक ताकी म्हळ्यार आमी विचार करता पळया केन्ना तुमकां आश्चर्य जावचें फुरो कित्याक बाबा बाकी कसले तुमी कसले आसा म्हण सांगल्यार खंय पूज आसा खंय यज्ञ आसा खंय हें आसा म्हळ्यार भट लोक येताचे जाल्यार कोणाक भगवद्गीता आयकुचे यो भागवतम आयकुचे यो म्हळ्यार लोक म्हणटा म्हाका टायम ना म्हाका समय ना मेळे कण हांव मस्त बिजी अशें मस्त लोक सांगताचे तशें हांगा कृष्ण हे बेस्ट श्लोक मनुष्याणां सहस्रेषु आतां तुमी कोणेय तशें म्हळ्यार तुमी केन्ना निराश जावचें काम ना यो हांव वगी सदां वचून बसलें ना तुमी लेक्का आमी रॅर आमी कृष्णान आमकां चूज केल्या तशें तुमी ओट्टू मनात ओट्टू लेक्का कृष्णान आमकां चूज केल्या कित्याक की म्हळ्यार हजार लोकां भितर 1000 ऑफ मेना भितर एकलो येता खंय कृष्ण भक्ती भितर आनी तो परफेक्शनाक येता तो कशें ताका जिवना भितर एक परफेक्शन हें करता आनी तो मात्र म्हगेलें परम सत्य म्हगेलें परम नॉलेज तो मात कळूं शकता कसं
परमसत्य आसा ताका मात्र कळता. केन्ना कृष्णाक तो कळता, कृष्णा बद्दल आयकता, कृष्णा बद्दल अर्थ करतो फर्स्ट आनी सेकंड श्लोका भितर, तेन्ना मात्र तो हातूंत येवं शकता. तशें आमी हाजे नंतर आमी केन्ना आमी विचार करका दुसरें कसलें आमी आयकुका म्हणना. इतलें केल्यार पुरो आमच्या जिवनांत परफेक्शन जावच्याक म्हणल्यार आमकां हें आमकां कळटा. कित्याक की म्हळ्यार कृष्ण भक्तीक आयल्याची म्हळ्यार आमकां कृष्णान आमकां कसली एक हायर कॉजा खातीर कृष्णान आमगेले बरें मस्त कृपा केल्या म्हूण आमी आयल्याची सुकृती लोक आमी म्हूण आमी लेखका केन्नाची. नेक्स्ट कृष्ण आमकां 4th श्लोका भितर कशी नॉलेज दिता आसा आमकां कृष्णाल एनर्जी बद्दल विंगड तशें आमकां आसा कृष्णाले आमकां आमगेले आमगेले भौतीक देहात कसो आसा आमी एक सूक्ष्म शरीर आनी स्थूल शरीर हाजे बद्दल आमकां कळ्ळें. केन्ना आमकां एक मनुष्य आपणाल देह केन्ना सोडतकी ते सोडचे देह कसो आसा ते स्थूल शरीर. आमी कसले देहिनोस्मिन आमगेले एक देह कसो वासांसी जिर्णाने हे कशें आमी कपडे घालताची वस्त्र ड्रेस देह म्हणले आमी ड्रेस आमी घालेलो आसा. आमी म्हळ्यार कोण आमी म्हणले जीव आत्मा आमी. तशें आमी एक भगवंताल एनर्जी तशें आमी कसो आसा हे भौतीक जगतांत येवन आमकां एक ड्रेस दिला भौतीक एक जगतान ते कसले हे देह. केन्ना आमी हे भौतीक जगत सोडून वता की तेन्ना आमकां हे आमी देह 5 एलिमेंट्सान जाले तसले आकाश भूमी उदक वायू आनी अग्नी हे 5 वस्तूच्यान जाल्ले आसले देह कसो आसा आमी हे हांगा सोडटा. तशें न्हू ते देह कोणू दवरनाची ते नश्वर देह ते देहाक आमी जळयता की कोण पुरता की कसले करताचे. तशीची हांगा कृष्ण आनी 3 सांगता मन बुद्धी अहंकार मायंड इंटेलिजन्स आनी फॉल्स इगो हे 8 मेगेले मटिरियल एनर्जी म्हण कृष्ण सांगता भौतीक एनर्जी मेगेले हे 5 म्हण. तशें हे 5 वस्तू ते 3 आनी हे 5 टोटल 8 सॉरी. तशें हे 5 कसो आसा हे देह कसं भौतीक देह कसो आसा आमकां दोळ्याक दिसता जाल्यार हे मन बुद्धी अहंकार कसो आसा आमकां दोळ्याक दिसना. तशें हे देह सोडले नंतर सुद्दां ना ते आत्म कसो करता हे 3 वस्तू तागे बरोबर वता. सूक्ष्म शरीर आमकां दोळ्याक दिसना ते मन बुद्धी अहंकार कित्याक की म्हळ्यार ताणें कसं केल्लें आसा हे भौतीक जगतांतू ताजे प्रकार ताका विंगड अनेक देह मेळटा. ते देह कसल्या वर मेळटा खंयच्या आधारार मेळटा मन बुद्धी आनी अहंकार. कित्याक की म्हळ्यार जीव कसो आसा तो प्युअर उरता जाल्यार ताणें देहान खंयचे देह ताणें धारण केल्ले निमित्त ताणें केल्ले कर्म कसो आसाची हे 3 हांती भितर मन बुद्धी अहंकारा भितर तो नेक्स्ट देह घेवच्याक ताका हेल्प करता. ते मनुष्य देह वरू प्राणी देह वरू हे तशें हांव कृष्ण सांगता आसा हे 8 कसो आसाची हे एनर्जी हे मेगल खंयच्यान विंगड जाल्ली एनर्जी मेगल खंयचे सपरेट जाल्ली एनर्जी हे म्हळ्यार हे भौतीक शक्ती म्हणून कृष्ण सांगिल्लें आसा. आनी हे भौतीक शक्ती सुद्दां ना मेगलच्यान आयले मेगलच्यान विंगड जावन आयले म्हणून सांगता आसा. कृष्ण आमी हांगा लेखा हे 4th श्लोका भितर आमी कृष्णाच्यान विंगड कृष्णाल आमी भौतीक शक्ती न्हय कित्याक की म्हळ्यार कृष्ण आमगेले देह आनी 3 हे मन बुद्धी अहंकाराक मात सांगता आसा हे आमी केन्ना याद दवरूंक घेवका. आमी कोण म्हणले विशय नेक्स्ट श्लोकांत कृष्ण सांगता. कृष्ण सांगता वी बिलोंग टू कृष्णा कशी अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृतीम विद्धि मे पराम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत. कृष्ण कसं सांगता सर अर्जुना आयक अनेक एनर्जी आसा सुपिरियर एनर्जी मेगेले आध्यात्मिक एनर्जी ते कसले मेगलच्यान विंगड जावन येवन मेगली एनर्जी ती विंगड हे भौतीक जगतार हे मेगेले एक भौतीक जगत असते ताजे वयर वचूंक आपणाले प्रभुत्व साधने करता. तो केन्ना तो एक्सप्लॉयट करते आसा ताजे वयर. आतां आमी हे भौतीक जगतात कसं आमी कश्ट भोगताची ते आमगेले गुणा निमित्त ते गुण कसले आमी भौतीक जगता वयर आमी एक्सप्लॉयट करचे निमित्त ताका आमी तागे वयर आमी प्रभुत्व साधचे निमित्त आमी हे भौतीक जगताच न्हय. फॉर एग्जाम्पल आमगेले कोणाले आमगेले घर म्हणलें आसा आमी खंयचे एक मनशाक आमी कितले दिवस आमी थंय येवन एक्सप्लॉयट करच्याक आमी करताची. कोणा तुमी विचार करा कोण तरी तुमगे घर येवन तुमगे वयर एक हे प्रभुत्व साधन केल्यार वा तुमगे वयर कसले अन्याय केले 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस सहन करता तुमी है न्ही. कारण 3रे दिवस ताका शिक्षा मेळताची है न्ही. तशीच आमी हे भौतीक जगता वयर भितर येवन आमी हे भौतीक जगताचे लोक न्ही आमी कृष्णाच्यान आयिल्ले आमी आत्मा जाल्यार आमी हे भौतीक जगतार येवन आमगेले प्रभुत्व सादिल्ले निमित्त आमी हे भौतीक जगतात कश्ट भोगताची. तशें हे कृष्णाल एनर्जी आमी हे कृष्णा सपरेट एनर्जी आनी हे भौतीक जगत सपरेट एनर्जी. तशें हे कृष्णाल हाजे वयर आमी
कृष्णाच्यान आईल आमी एनर्जी कसं करता कृष्णाला एक बहिरंग शक्तीवेर आमगेले प्रभुत्व साधन केले निमित्त आमकां कसं आता आमी कश्टाक पावताची आमगेले कसं एक्सप्लॉयट केले निमित्त आमी हे इन्फिरियर नेचराक आमी कश्ट भोगका पडटा आमी ताजे प्रकार आमकां विंगड आमकां ते खंय मन बुद्धी अहंकार कसो आसा ते आमगेले केले हे चूक ओट्टू तांतू भितर उरता तशें आमकां विंगड देह घेवका पडटा म्हणल्यार आमकां हाच्यान कळ्ळें तशें हांव न्हू 4.12 श्लोका पर्यंत हे नॉलेज अबाउट कृष्णास एनर्जी फुल कृष्णाल एनर्जी बद्दल आमकां कृष्णांगा सांगते आसा फर्स्ट हे भूमिरा पुनलो वायू कम मनोबुधांती भितरी हे 8 हाजे बरें सांगता कृष्ण कशें बाबा ग्रॉस एलिमेंट आनी सबस्टल एलिमेंट सूक्ष्म शरीर आनी स्थूल शरीर हाजे बद्दल कृष्ण आमकां सांगते आसा नेक्स्ट कृष्ण 5व्या श्लोका भितरी हांतू भितर कृष्ण पराशक्ती एक कृष्णाले अपर शक्ती अपर म्हळ्यार भगवंताले भौतिक शक्ती पराशक्ती म्हण सांगलें भगवंताले आध्यात्मिक शक्ती आमी कोण भगवंताले पराशक्ती आमी अपरशक्ती न्हय अपरशक्ती खंयचे हांगा पळय अपरेयम म्हण दिल्लें आसा अपरशक्ती हे भौतिक जगत हे कसं आसा हे अपरशक्ती भगवंताला आनी आमी कोण पराशक्ती म्हण सांगून आमकां प्रकृती आनी जीवशक्ती ऑर लिवींग एंटिटी म्हण सांगताचें आमकां कश्टावन हे भौतीक जगतात आमगेल बद्दल आमगेल कसले रोल आसा आमी कोण हे एक तर आमी हे भौतीक जगतात सरिल्ले आमी हे इवन आध्यात्मिक शक्ती आमी जाल्यार आमी भौतीक जगतात आयिल्ले निमित्त आमी हे वट्टू कश्ट भोगताची म्हणल्यार आमकां हे कळ्ळें तशें जिवाक अनेक नांव तटस्थ शक्ती तशें बी नांव आसा मार्जिनल एनर्जी म्हण बी कृष्णाक म्हण सांगताचे तशें न्हू जीव कसो आसा केन्ना हे इन्फ्लुएन्स जाता कित्याक म्हळ्यार भौतीक जगतात आयिल्ले निमित्त तो आपणाले खरे एक जी हे कसं आसा आपणाले गुण तो विसरून वता सत्वगुण रजोगुण तमोगुणात आयिल्ले कित्याक भौतीक जगत 3 गुणान जाल्लो आसा कित्याक आमी भगवद्गीता अभ्यास करताची तेन्ना आमकां कळटा हे भौतीक जगत 3 गुण आनी 3 मिजरीज ताज्यान हे जाल्लें आसा तशें हांव आमी हे भौतीक जगत येवन हे भौतीक जगत मेगेलें म्हण आमी लेखिल्लें निमित्त आमी सुद्दां ते 3 गुणां भितर फिरते उरताची म्हणल्यार आमकां कृष्ण तशें हांव 6th श्लोका भितर कृष्ण आमकां आपूण कशी हे भौतीक जगताचे आपूण क्रिएटर बी आपुणूची तशीची डिस्ट्रॉयर बी आपुणूची म्हण हांगा कृष्ण आमकां सांगते आसा तशीची 7th नेक्स्ट श्लोका भितर 7th श्लोका भितर कृष्ण मेंटेनर कशी म्हणल्यार आमकां हे कळटा अंत भितर मत्त परतर नान्यत कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदा प्रोक्ता सूत्र म्हणे प्रत्येक आमी हांगा दाखयल्लो आसा गोलोक चार्ट कशी भगवंत आपणाले भौतीक आध्यात्मिक जगतच्यान कृष्ण कशें आमगेल खातीर फर्स्ट कशें कृष्णाले 4 क्वाड्रुपल फॉर्म ते आमी तुमी पयले आमी कोण तुमकां हें केल्या ताजे बद्दल सांगच्या पुरो 4 क्वाड्रुपल फॉर्म तातूंत कृष्ण कशी आपणाले विस्तरण शक्ती कन येवन नारायण कडेन नेक्स्ट कोण कारणोदकशाही विष्णू हे एक तागेल एक हाजेर पोराच्यान ते केसाचे हे उरते मोने तांच्यान हे वट्टू ब्रह्मांड येताची आनी एक ब्रह्मांडा भितर तो कारणोदकशाही विष्णू प्रवेश करता थंय तो गर्भोदकशाही विष्णूले नाभीच्यान हे 14 लोक आनी तशीची ते सेम गर्भोदकशाही विष्णू मुखारी शिरोदकशाही विष्णू आता तोच महाविष्णू प्रत्येक हृदया भितरी परमात्मा रुपान येता तशीच भौतीक जगतात केन्ना मेंटेनर कशी बाबा आमी आयकल्या भौतीक जगतात केन्ना रावणान कशे त्रास दिले हिरण्यकशिपू असं राक्षस लोकां मारच्याक कृष्ण कसो आसा हरे कृष्ण माताजी ऐक पडला तुम्ही म्यूट आसा ती सॉरी माताजी तशें न्हू कृष्णांगा कृष्ण कशी मेंटेनर तशें कशी कृष्णाल 14 आमी हे तशें कृष्ण इवन 9th चॅप्टरांतसून कृष्ण सांगता राजयुध्या भितर कशी खंयची इवन ब्रह्मलोका ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन हे 14 लोक कसं आसाचे एक दिवस पुरा एक ना एक दिवसांनी नाश जावचेची म्हण सांगून तशें न्हू हांगा आमी कळका आमी खंयची आमगेल
स्थान कसं असा आणि खंय आमगेले 14 लोकां भितर आमी खंय आसाची मध्य आमी आसाचे आमगेले वयर 7 लोक आमगेले सकल आनी 7 लोक तशें हांव न्हू हे कृष्ण कशी मेंटेनर कशें तो मुखार येतो सेम कृष्ण कशी कारणोदकशाही विष्णू येता कडे कशी गर्भोदकशाही विष्णू कडे गर्भोदकशाही विष्णूच्यान तो मुखारी क्षीरोदकशाही विष्णू हे 3 विष्णू 3 फस्ट कृष्णाले पुरुष अवतार हे कशी पुरुष अवतार हे कशी बाबा आमगेले मेंटेनर कशी म्हणटाने पालनहर्ता विष्णू पालनहर्ता म्हणून सांगिल्लें आसा हे भौतीक जगताचे कृष्ण सेम तोच कृष्ण हे पुरुष अवतार घेवन तो कशी आमगेले हे भौतीक जगताक पालन करता विंगड विंगड विष्णूले विंगड विंगड कार्य करतात त्यांनी कारणदक्षाई विष्णू काम कसले तागेले तो योग निद्रा भितर वचूंक तागेले एक हांगच्यान पुरा एक ब्रह्मांड उत्पन्न जाता आनी एक ब्रह्मांडा भितर आमी हे नॉलेज आमी पळोवचें गेल्यार हे आमकां मस्त कठीण एक ब्रह्मांड कित्याक की म्हळ्यार केन्ना एक पाटी कृष्ण द्वारका भितर आसतना एक पाटी ब्रह्म ताका मेळच्या वतकें तेन्ना ब्रह्म भायर बागला दाबील उरता द्वारपालक येवन सांगता कृष्णाक की भायर ब्रह्म आयला म्हणून तेन्ना कृष्ण विचारता कितले तोंडा ब्रह्म आयला तेन्ना ब्रह्माक आश्चर्य येता आपूण एकलो ब्रह्म 4 तोंडा ब्रह्म हा कितले तोंडा ब्रह्म आनी वचून भगवंताक विचारता भगवंता सांग कितले तोंडा अशें कित्याक सांगलें तुवें कितले तोंडा ब्रह्म आयला म्हणून तेन्ना कृष्ण सांगता कित्याक की म्हळ्यार ब्रह्माक तो तागेले लोकां बद्दल मात कोता आपूण ब्रह्म आपूण हे भौतीक जगताचे हे म्हण सांगून तशें हांव तेन्ना कृष्ण सांगता तेन्ना हे नॉलेज दिता कृष्ण कशी कारणदक्षाई विष्णू अख्खा मस्त ब्रह्मांड तागेले मिलियन्स ऑफ ब्रह्मांड तागेले हाजे ते होल उरता थंयच्यान तो काडटा तातूंत एक ब्रह्मांडाक मात तूं ब्रह्म तशी कितले की सहस्र ब्रह्मांड आसाचे आनी ते विंगड विंगड ब्रह्मांडा भितर विंगड विंगड तोंडाचे 10 तोंडा ब्रह्म 25 तोंडा ब्रह्म 100 तोंडा अशी ब्रह्म विंगड विंगड आसाची तेन्ना म्हळ्या तेन्ना ब्रह्माक कळटा आपणाले आपूण कोण म्हणले विशय कळटा तशें न्हू कृष्ण हांगा हे नॉलेज कसं आसा हे आमकां भगवंतान दिवका सादारण आमी भौतीक जगतांतून घेवन आमकां हे नॉलेज मेळना तशें हांव न्हू कृष्ण कशी हे मेंटेनर करता म्हणल्यार आमी हे मत्त परतरणाने कशी बाबा एक 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 मणी कशी एक माळ जावका म्हळ्यार कशी एक सूत जावका है ना सुता भितर मात्र ते आमी घालूंक शकताची नाल्यार मणी कशी दवरल्यार आमी अशी उडयल्यार मणी खंय खंय बिखर वताची जाल्यार कृष्णान कसं केल्लें आसा हे वट्टू एक सूत्रधारी कोण कृष्ण आनी हे वट्टू एक भौतीक आध्यात्मिक जगत जावं भौतीक जगत जावं प्रत्येक आपल्या कृष्णान कशी ते एक मणीक कशी एक सुत्रा भितर ववील आसकी तशीच ते कृष्ण म्हणलें सूत्र कसं आसा प्रत्येक मणीक ताणें एक थ्रेडा भितर एक माळी मणके ताणें केल्लें आसा म्हणल्यार आमकां हे श्लोका भितर 7.7 श्लोका भितर आमकां कळटा नेक्स्ट पळोवया नेक्स्ट 8 श्लोकात कसं आसा कृष्ण नेक्स्ट 8th श्लोका भितर आमकां कृष्ण कसं सांगता की म्हण सांगलें रे आपणाले शक्ती बदल कशी आपणाले जशी कृष्ण म्हणटा आसा भौतीक जगतात पळोवचें रसोहम अपू कौंतेय हांव उदकाची टेस्ट उदकाचे एक आमी पळया आमकां केन्ना तान लागता तेन्ना आमकां ज्यूस दिवं लिंब्या उदक दिवं कोणाक आमकां कसलें नाका दूद दिवं आमी म्हणटा म्हाका उदक जावका कसलें उदकाक कशें एक टेस्ट आसवे ना जाल्यार आमगेलें उदक कसं आसा आमगेलें कसलें नीड आसलें तें उदक मात्र आमकां पूर्ण करूं शकता सो कृष्ण कसं म्हणटा आसा आमकां हांव उदकाची टेस्ट तशीच लायट कशें सूर्य आनी चंद्राले लायट कसं आसा तें हांव म्हणटा कृष्ण तशीच वेदीक मंत्रा भितर ओम तें आपूण तशीच कृष्ण आकाशा भितरच्यान सुद्दां आवाज येता आकाशवाणी म्हणटाचें ते सुद्दां आपूण तशीच एबिलिटी एक मनुष्याला एक एबिलिटी कसं आसा पुरुषांना एक पुरुषात एक पुरुष म्हणलें एक एबिलिटी उरता तातूंत भितर पुरुष ते आपूण म्हण सांगिल्लें आसा तशीच फस्ट अर्थाक केन्ना पावस पडता की तेन्ना एक विशिश्ट सुंदर परंबळ येता ते आमी खंयचे परफ्यूम हातूंत मेळना आमकां ते अर्थाच परंबळ कसं आसा ते आपूण कृष्ण म्हणटे आसा तशीच उज्जो केन्ना अग्नी उरता अग्नीचे एक हीट कसं आसा अग्नीच हीट आपूण आनी तशीच प्रत्येक जिवी भितर एक लायफ एअर कसं आसा ते आपूण तशीच पुरा एक यज्ञा भितर ऑस्टिरिटी कसं आसा ते आपूण तशीच प्रत्येक
जिवाचे एक बीज कसं असा ओरिजिनल सीड ते आपूण तशीच आपूण इंटेलिजंट कोणाले कोण म्हणटाचे हो इंटेलिजंट हो हुशार अशें म्हणटाने तागेलो तूं इंटेलिजन्स कोण आपुणची तशीच एक शक्तिवान मनशा भितर शक्ती प्रवेश ते कोण ते आपूण अशी कृष्ण आपल्याला पुरा शक्ती बद्दल सांगते आसा हे वट्ट शक्ती कृष्ण आमगे दोळ्या येद्राक आमकां कळ्ळ रू म्हूण आमगेले दोळ्या येद्राक आमी कसं पळयता की ताजे बद्दल आमकां कृष्ण सांगते आसा तशें जावन आमकां आमी कशी एक सेल्फीश डिजायर दवरचे ना हे मेगेले ह्यो हांव केन्ना अहंकार करचे ना हांव ह्यो मेगेल्यान तूं हे गूण आसा हांव होड म्हणून केन्ना लेखचे ना म्हणल्याक कृष्ण सांगते आसा कृष्ण कित्याक म्हळ्यार केन्ना श्रीमद भागवतमाक केन्ना आमी कृष्ण हे भौतीक जगताच्यान गेले नंतर केन्ना अर्जून तागेले वट्टुलो गेल्लो जाल्यार कृष्णाल ते 16,000 बायंग उरता तांकां घेवन कृष्ण अर्जून येते उरता तेन्ना तांकां कोण तरी एक हे लोक तांगेले वयर अटॅक करता तेन्ना अर्जुना भितर ती शक्ती उरना कित्याक कृष्ण दो पर्यंत तागेले बरोबर उरता तेन पर्यंत ताका कित्याक आवश्यकत उरना कृष्ण कोणाक खंयची शक्ती केन्ना दिवका की तेन्ना तो दिता केन्ना ताची आवश्यकत ना की कृष्ण अनावश्यक खंयचे कोणाक दिना कित्याक ते सुद्दां आमगेले बऱ्या खातीरची म्हण आमी लेखा तशें मुखारी कृष्ण कसं सांगते आसा एक सेक्स लायफाक सुद्दां कृष्ण ताजे रिलिजियस प्रिंसिपल कसल्याक आमकां कॉन्ट्ररी जावचे ना म्हणल्यार ते सुद्दां आपुणूची ताजे खातीर आमी लेखा आमी कशी उरका गृहस्थ धर्मा भितर म्हणल्यार आमकां हे कृष्णाल वट्टू शक्ती 8च्यान 11 श्लोका पर्यंत कृष्ण आपणाल पुरा शक्ती बद्दल आमकां हांगा सांगते आसा नेक्स्ट हे पळया आमी हांगा केन्ना 14th श्लोका भितर कृष्ण एक सांगता एक आहे दैवी अशी गुणमयी ही एक आमी केन्ना म्हणटा देवी हे आमगेले भौतीक जगत कसं आसा आमी केन्ना म्हणटा अशें मदर भूमी माता तशी 7 एक आवस आसा आमगेले 7 माता लोकां भितर एक भूमी ताई एक आसा ती सुद्दां आमगेले आवय जशी आमगेले जन्मगती लावय कडे दाई मा कडेरी भूमी ताई हे आमगेले मटिरियल नेचर तशीची गुरुल बायल तशीची खंयची राजाल बायल तशी 7 माता भितरी एक माता कोण आमगेले भूमिताई आमगेले भूदेवी तशें आमी तिका माते म्हण आमी तिगे वयर हें केल्यार आमी हे जाल्यार आमी तिगेले वयर हें करचें गेल्यार तिगेले वयर आमी आमगेले एक अधिकार स्थापन करचें गेल्यार कसो आतां आमी हे भौतीक जगतांत फसताची कित्याक की म्हळ्यार हे भौतीक जगत कसं आसा 3 गुणान भरिल्लें आसा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तशें जावन आमी कसले कर्म करता की हे 3 गुणां निमित्त आमी कर्म करताचे आनी हे 3 गुणां निमित्त आमकां परत जन्माक येवका पडटा विंगड आमी हे जन्म मनुष्य जन्म प्राणी जन्म हे भौतीक जगतांत आमी कित्याक कितले वर्सून फसून आसाची म्हण पळयल्यार आमी हे भौतीक जगता वयर आमगेले आमी लेखिल्याक आमगेले म्हूण लेखिल्याक आमी तशें जावन आमी हे भौतीक जगताचे आमी न्हय म्हणल्याक आमकां हे दैवी अशी गुणमयी हे कळटा तशें जावन आमी हे भौतीक जगतांत आमी आयले नंतर भौतीक जगताचे आमकां भायर वचचे मस्त त्रास जाल्यार एक कोण आसा कोण भगवंताक सरेंडर जातकी तेन्ना ती देवी सुद्दां ताका पांय पडटा केन्ना आमी भरत महाराजाल केन्ना काण आयकताचे केन्ना भरत महाराजाक ते प्लंडर्स उरताचे पुरा ते हे लोक उरता ताका बली दिवचे घेवन वताचे तेन्ना बली दिवका म्हळ्यार तेन्ना एक्चुली तांणी वटू तुगेले भक्त दुर्गादेवील भक्त तांणी कालिका माले जाल्यार काळी माता तांकां रक्षण करना तांकां ती भायर ते हांगच्यान विग्रहाच्यान भायर येवन तांकां कोट्टू मान घालता आनी भरत महाराजाक जड भरताक ती रक्षण करता म्हळ्यार हाजे अर्थ कसले आमी केन्ना थोडे लोक म्हणटाची आमी अशें करका तशें करका हे भौतीक जगताक आयले नंतर आमी दुर्गादेवीक अशें न्हय की दुर्गादेवीक आमी भक्ती करचे ना म्हण ती रिस्पेक्ट फुल्ल दिवका जाल्यार आमी तिका आमी कृष्ण भक्ती दी म्हूण मागल्यार आमकां तिका बी मस्त आनंद जाता कित्याक की म्हळ्यार ती सुद्दां आमी कृष्णा खातीर ती सेवा करते आसा तशें तिगेल स्वामी सुद्दां कृष्णाची तशें आमी केन्ना हे श्लोकाच्यान आमी अंडरस्टँड करून घेवका तशें आमी केन्ना कृष्णाक सरेंडर जावका म्हळ्यार आमकां 13 ते 19 श्लोका भितर आमकां कशी आमी 3 गुणां भितर 3 मोड्स ऑफ मटिरियल नेचर भितर त्रिभीर गुणा मायर हे श्लोका भितर आमकां कळटा 13 श्लोका भितर आनी तशीची कशी बाबा दैवी अशी गुणमयी मम माया दुरत्या कृष्णाक सांगते आसा ती मेगेलीच मटिरियल एनर्जी ती मेगेलच्यान हे केल्ली तशीची हे 3 गुणान तिगेले मटिरियल नेचर जाल्लें आसा आनी हे कोण हे भौतीक जगत येता की हे 3 गुणांच्यान भायर येवचे मस्त त्रास जाल्यार
कोण म्हाका सरेंडर जाता की तांणी हे इजिली हे गुणाच्यान तांणी क्रॉस करेत. तशें आमी लेक्का एक समुद्रा भितर आमी केन्ना कोणे चुकून कोणे पडल्यार समुद्रा भितर दुसरो वटलोक आमी भौतीक जगतात कितलो लोक आसा न्हय वटलोक समुद्रा भितर पडील आसाचे जाल्यार आमकां रक्षण करच्याक आमी दुसरे एक आमगेले म्हणके पडील मनशाक आमी सांगल्यार म्हाका वयर उकळ म्हळ्यार उकळचें येना ताका. जाल्यार भगवंत कसो आसा हे 3 गुणाच्यान तो वयर आसा. तशें आमी कृष्णाक आमी भक्ती केल्यार कृष्ण आमकां इजिली हे भौतीक जगतान व्हरूंक शकता. तशें आमी हे अन्य देवता आमी कसं म्हणलास की तांणी वट्टू हे भौतीक जगतात आसाची. तांणी आमगेले विंगड आशा आमगेले कसं भौतीक आशा मात पूर्ण करूं शकताची. जाल्यार आमकां हे भौतीक जगतच्यान आमकां भायर काडच्याक कृष्ण मात जावका. म्हणल्यार आमी हे परम सत्य आमी केन्ना अर्थ करून घेवका. तशीची नेक्स्ट 15 श्लोका कशी बाबा 4 लोक दुष्कृतीना 4 दुष्कृतीन लोकां बद्दल कृष्ण हांगा सांगता आसाची. कोण मिसक्रियंट आसा 4 लोक 4 दुष्कृतीन लोक आसाची. कोण बाबा तांणी एक मूढा आनी प्रपदंते नराधमा आनी माया अपहर्त ज्ञान आनी आसुर भावम आश्रित. एक लोक फस्ट मूर्ख लोक मस्त मूढा म्हळ्यार मूर्ख लोक. ते मूर्ख लोक कशी उरताची म्हळ्यार एनिमलिस्टीक मनुष्य लोक रुपांत उरतात तांणी. जाल्यार कशें बाबा 4 काम सोड आहार निद्रा भयम ऐतुना हे 4 सोड कसले इडी दिवस गाडव कशी घोळता न्हय तशी घोळची तांणी कामां. आपूण तांकां कितलें लागता आपूण कितलें काम करता की तितलें आपूण सूख भोगूं शकताची म्हण. ताका बश्ट प्रभुपाद एक उदाहरण बेश्ट दिता. कशी गाडव कृष्णान प्रत्येक जिवा लोकां खातीर एक सोर्स दिल्लो आसा. ताका खंयी गेल्यार ताका आराम इजिली तो गाडव कसो खाता एक हे ग्रास म्हळ्यार एक हे खात ते कसले हुल्लू ग्रास ते ग्रास खावच्याक ताका खंयी मेळटा जाल्यार तो कसो करता ते तागेले मास्टरान सांगिल्लें तशी वजी उकळून घेता मास्टरान मारल्यार मार खाता. ताका कितें दिसता की म्हळ्यार मास्टर म्हाका राखतलो. तसल मूर्ख तांकां मूढा म्हूण सांगिल्लें आसा. हे 4 काम सोडून तांणी काही करनाचे आहार भय निद्रा आनी मैथुन हे 4 काम हे एनिमल्सा पेक्षा आनी वयर नायची म्हळ्यार कृष्ण आमकां हांगा सांगते आसा. फस्ट रेबेलस. नेक्स्ट कोण नराधमा म्हूण सांगल्यार मनुष्या भितर लोवर मॅनकायंड मनुष्या भितर सकल थरा लोक तांकां कंप्लीटली तांकां भगवंता बद्दल लॉस्ट तांगेले हे जाल्लो आसा. तांगेली बुद्धी कसो आसा कंप्लीटली लॉस्ट आनी तांकां कोणेंय भक्ती भितर बेगीन येवच्याक तांकां प्रयत्न केल्यार बी तांणी केन्ना येनाची प्रॅक्टीस करनात तांणी. तांकां नराधमा म्हणलें आसा. आनी नेक्स्ट मायया अपहर्त ज्ञाना आनी स्पेक्युलेटर्स हे आमी पळयल्या व्हड विज्ञानी हे लोक वट्टू तांकां दिसता आपुणूच मास्टर आपुणूच हे एक 4 मटेरियलिस्टीक पुस्तक वाचलें की तांकां दिसता आपणा इतलें व्हड ज्ञानी कोण ना. मायान तांगेले बुद्धी वट्टू हरण केल्लो आसा. कितली की तांणी वाचताची वाचून वाचल्यार तांकां भगवंता बद्दल नॉलेज तांकां उरना. विंगड नाक्षील वट्टू वाचता तेन्ना पॉलिटिक्स सोशल हे वट्टू जाल्यार भगवंता नॉलेज मायाच्यान कशी भायर येवचें म्हणल्यार तांकां विशय गोतुरना. तांणी माया अपहर्त ज्ञान मायान तांगेलें ज्ञान कसो केलें आसा तें उडोवन घाल्लें आसा. तितलो तांणी कंप्लीटली माया भितर एनग्रोस जाल्लो आसाची. हाजेर तांणी कसलें पाप करता म्हूण न्हय तांणी बी आतां आमी एक हायर एक एज्युकेशनिस्टा म्हणटा पळोवं येता एज्युकेशन हातूंत आशिल्ले लोक व्हड सायंटिस्ट लोक तांकां आमी भगवंता बद्दल सांगचें गेल्यार तांणी केन्ना एक तांकां दिसता आमीच आपूण हुशार आपुणूच हे वट्टू केल्ले म्हणले एक विचार तांगें उरतात. नेक्स्ट 4th कॅटेगरी कोण आसुर भावम आश्रित डेमोनीक आनी एथेस्टीक लोक. तांणी केन्ना भगवंता बद्दल तांकां एनवियस तांकां मस्त तांणी भगवंता वयर ईर्ष्या करता लोक. तशें आमी पळयल्या इवन पुराणा भितर बी जशें शिशुपाल दंतवक्र हिरण्यकशिपू रावण हे लोक वट्टू आसुरम तन्माश्रितम म्हणून सांगिल्लें आसा. 4 लोकांनी कृष्ण कसं सांगता आसा हे 4 लोक मेगेल भक्तीक येनाची केन्ना म्हाका ताणें सरेंडर जायनाची. हाजे पयलीं कृष्ण कसं सांगता आसा म्हाका सरेंडर जाल्यार तुमी भौतीक जगतात तुमी भायर येवेत आनी कोण सरेंडर जायनाची तांगेले बद्दल बी कृष्ण सांगता आसा. हे 4 प्रकारा लोक केन्ना म्हाका सरेंडर जायनाची म्हणून कृष्ण सांगते आसा. कित्याक की म्हळ्यार तांगेली बुद्धी कसो आसा हे इल्युजनात हे भौतीक जगताचे माये भितर तांणी कंप्लीटली एनग्रॉस जाल्ले आसाची आनी तांगेले एथिस्टीक नेचर जाल्ले निमित्त तांणी तसल राक्षस लोक केन्ना म्हाका सरेंडर जायनाची म्हणून कृष्ण हांगा 15 श्लोका भितर कृष्ण सांगता. तशीची नेक्स्ट एक दुष्कृती लोक 4
प्रकारात दुष्कृती लोकांना कृष्णान सांगले. तशीच 4 प्रकाराचे सुकृती लोक, 4 प्रकार सुकृती नो हांचे भितर चतुर्विध भजन्ते माम. तांचे भितर कोण कोण बाबा 4 लोक? अर्थ जिज्ञासू, अर्थार्थी आणि ज्ञानी. अर्थी, अर्थार्थू, जिज्ञासी आणि ज्ञानी हे 4 लोक कसं असाची हे मेगेले भक्तीक येताच, मेगेल कण मेगेल लागी येताच. हांचे भितर हे 4 लोकां भितर बी बेस्ट एक हे केलं आसा. हांचे भितर आमी उदाहरण कोणा दिवेत? अर्थ म्हणल्यार गजेंद्र. वटलोक गजेंद्र स्टोरी कोत आसा. कशी गजेंद्र एक शक्तिमान एक हत्ती, तो कशी एक त्रिकुट म्हणले पर्वतावेर उरता आपल्याला वाटतं फॅमिली बरोबर. मस्त ताका एक अहंकार म्हणजे आहे ना, एक अहम उरता का आपणा इतले शक्ती कोण ना, तागेल अहंकार, तागेल बरोबर तागेल फॉलोवर्स. तसे लोक आमी भौतीक जगतात बी मस्त पळयताचे. तशें ताका केन्ना ताका कित्याक की म्हळ्यार तो साधारण न्ही एक्चुअली. ताका ते जन्म मेळचे पयलीं बी तो इंद्रद्युम्न महाराज आशिल्लो. ताका अगस्त्य मुनीकाचे शाप मेळ्ळे ताका हत्तील जन्म मेळ्ळे. जाल्यार हे जन्मा भितर ताका कितले शक्तिशाली हत्ती जाले निमित्त तो, आनी त्या हत्तील जन्मा भितर आशिल्ले निमित्त तो केन्ना भगवंताला आश्रयाक वतना. ताका आपल्याला बरें तितलो विश्वास उरता. जेन्ना ताका तेन्ना एक हाजे खंयच्यान एक मोसळे खंयच्यान ताका हें मेळटा, ताका पांय ताका हें करता नदीत न्हांवचे गेले तेन्ना ताका पुरो आपल्याक प्रयत्न करता तो. प्रयत्न करून ताका लास्ट दिसता कोणू नाच आपणाक. आपणाल पयलीं ताका दिसता हय वट्टू फॉलोवर्स वट्टू आशिल्ले निमित्त हांव असले शक्तिमान म्हणलें ते उरता. जेन्ना ताका एंडाक कळटा कोणू ना म्हणून तेन्ना तो केन्ना करता भगवंताला आश्रयाक वतो. ते सुंदर श्रीमद भागवतमात आमी गजेंद्र मोक्ष वाचल्यातल्या तशीची तेन्ना तो वापस कृष्ण ताका येवन घेवन वता भगवंत आपल्या लोकांक नारायण. तशीची हे गजेंद्र डिस्ट्रेस्ड कशें बाबा एक हे डिस्ट्रेस लोक साधारण केन्ना साधारण जेन्ना भक्तीक कसले कष्ट येईल तेन्ना कष्ट बंदाग वेंकटरमणा म्हणटाले ते टायप लोकां बद्दल हांगा कृष्ण सांगते आसा. नेक्स्ट जिज्ञासू इन्क्विजिटिव्ह शौनकादी ऋषी. श्रीमद भागवतमात आमी आयकल्या कशी शौनक ऋषी लोक कोट्टू कशी बाबा श्रीमद भागवतम आयकुच्याक वटलोक जिज्ञासू मस्त तांकां हे कशी तरी करून म्हाका आमकां भगवंता बद्दल अर्थ करून घेवका म्हणले एक विचारान तांगेले एक इच्छेन तांणी भगवंताला आयकुच्या येयला आसात. नेक्स्ट अर्थार्थीक बेस्ट कोण? ध्रुव महाराजाला बद्दल वटलोका गोत्सा कशें तो स्वयंभुवा म्हणून शतरूपाल पूत, उत्तानपाद आणि प्रियवर्त म्हणून 2 भाव. तशी उत्तानपादाक 2 बायलां सुनीती आणि सुरीची. तशी ते सुनीती म्हणल्यार होड बायलेली पूत ध्रुव आणि तशीची सुरुचील पूत उत्तम. कशी एक हो ध्रुव कसं असा जस्ट 5 वर्साचो चेडू. तेन्ना तो आपल्याला एक दिवस बापयले महला भितर वता तेन्ना तो आपल्याला धाकली बायल दुसरे बायल कसं असा सुरुचील बायल पुताक आपल्याला मांडीर घेवन बसला. तेन्ना हे 5 वर्साच्या चेडवाक दिसता आपणाक बी आपल्याला बापसूल पायार बसका म्हण तो वचून बापायक म्हणटा ना म्हाका बी उकळून घे, म्हाका बी तुका पायार बसोवंक घे म्हणटा तेन्ना थंय ती सुरुची उरता. सुरुची म्हणटा तूं तुगेले बापायल पायार बसपाक लायक ना. तेन्ना ती तर ताका बेजार दिसता कसं लायक आपूण कित्याक बसचें मेगेल तो बापसून येवया म्हण. तेन्ना म्हणटा तूं मेगेल पोटा जन्म आयल्यार मात्र तुका ते अधिकार उरता आशिल्लो, तूं मेगेल पोटा जन्म आयिल्ल ना म्हण. तेन्ना ताका मस्त बेजार आपूण कसं करका म्हण. तेन्ना वच तूं तपस्सी कर नारायणाक. तपस्स कंगे ना नेक्स्ट जन्मा भितर तूं मेगेल पूज जावन जन्मा यो आनी तेन्ना तुका अधिकार मेळटले म्हण. तेन्ना ताका मस्त बेजार दिसता. कडे तो मुखार तपस्सी करता 5 वर्साचो चेडू. तशें हांव ध्रुव महाराजान कसले हाजे वटू स्टोरी आतां सांगना हांव समय बी जाल्लो आसा. तशें हांव केन्ना ध्रुव महाराज आपणाक कसली एक इच्छा दवंगेन तो भगवंताले हे करच्या वता तपस्स करच्या वता जाल्यार तागेल्या एदराक केन्ना भगवंत येता तेन्ना तो आपणाले भौतीक आशे आकांक्षे वट्टू विसरून वता. जाल्यार कृष्ण म्हणलो कसो कितले करुणामयी की म्हळ्यार ताके भौतीक जगताचे आश घेवन गेलो तो जाल्यार ताका ध्रुव लोक दिता कृष्ण. तशें हांव हांगा अर्थ जिज्ञासून अर्थार्थी. तशें ज्ञानी भितर कोण येता? सुखदेव गोस्वामी कशी जन्मतात आनी कंप्लीट ट्रान्सडेंटलिस्ट. केन्ना जन्मा येता तांणी येतना 16 वर्सां चल्लो. कसल्या आंगार एक वस्त्र उरना. ते तसल तांकां बापायक ताका आपल्या पुताक मुंज करका ताका भागवतमाचे हे दिवका जाल्यार तांणी ते कसले तांकां इंट्रस्ट उरना. आपणाक हे भौतीक जगतात फसचें ना हे संवसारा भितर म्हणून तांणी वते उरता जाल्यार तांकां केन्ना श्रीमद भागवतम आयकता तांणी ते ज्ञानी तेन्ना तांकां कंप्लीट तांणी भगवंताले भक्त जाता. तांगेल श्रीमद भागवतम आयकुच्याक स्वता नारद मुनी
व्यासदेव ಒಟ್ಟು वचून बसतात केन्ना परीक्षित महाराज सांगताना तशावन हे 4 लोकां भितर चतुर्विध भजन हे 4 लोक आपल्याला भजन करताचे कोण कोण तांणी अर्थी अर्थार्थी जिज्ञासू आणि ज्ञानी आणि तांणी मेगेल एक परम सत्या बद्दल हे करताचे आणि कशी नेक्स्ट लास्ट कोण बाबा हे 4 लोक विंगड विंगड एक सकाम कर्म धांवन आयल्यार सुद्दां विंगड विंगड आसे आकांक्षे धांवन आयल्यार सुद्दां जाल्यार तांणी मेगेल भक्ती येता केन्ना बहुनाम जन्मनाम म्हणते मस्त जन्म मृत्यू नंतर तांणी एक दिवस ताका मेगेल नॉलेज कळटा कशी एक कृष्ण कॉन्शियसाक एक खंयची आशा धांवन कोणकी आयल उरता भक्ताल संग करता भक्त भक्त म्हण ताका चॅन्ट कर श्रीमद भागवतम ऐक भगवद्गीता ऐक म्हणते ना तो हगूर हगूर तागेले एक आशा कसं असा भौतिक आशा हे सान हे तुच्छ म्हणून लक्ष लागतं कसं आपणाक एक कृष्ण भक्ती मिळते असा ते हायर आनंद येद्राक हे ಒಟ್ಟು लोअर तागेले ಒಟ್ಟು वच्चा लागता आणि तो तसं ग्रेट सोल मस्त रॅर म्हणलं असा बहुनाम जन्मनाम म्हणते तशीची काम असते हे कशी बाबा हे कोण आपणाले हे ಒಟ್ಟು सोण घेणं हे स्क्रिप्चरल हे असेल परमसत्य सोडून घेणं आपल्यालाच एक आशे खातीर एक भौतिक जगताची आसे आकांक्षा पूर्ण कंगज खातीर म्हाका सरेंडर जायना अशी तांणी कोणाक बाबा देवी देवता अन्य देवी देवता अन्य देवी देवताक भक्ती करचना पूज करचना म्हणणे आमी कसके आशा आकांक्षा दवन केल्यार ताचे एक फल कसं आसा ते सुद्दां तितले लिमिटेड उरता केन्ना आमी पळय 14 लोक आमगेले पेक्षा वयर 7 लोक आसा न्हय तेन्ना थंय राबताचे जाल्यार केन्ना प्रळय जाता की तेन्ना भट लोकांनी एक दिवस वचपाची तशान आमकां हे भौतीक जगताच्यान भायर वचका म्हूण सांगल्यार आमी कृष्ण भक्ती मात करता तशी हांगा झाड आमी दाखयलें आसा कशें आमी झाडाचे बुडाक उदक घाल्यार पुरो प्रत्येक पान देंटो कळ ताका उदक घालका म्हणना जस्ट आमी रुखाचे बुडाक उदक घाल्यार ते वट्टू कण नरीश जाता तशीच आमी कृष्ण भक्ती केल्यार ते आमी वट्टू लोकांक पावता म्हणल्यार आमी पळयलें नेक्स्ट टेम्पररी रिजल्ट कसं बाबा अशी कोण भक्ती करता की कोण मटेरियल आणता भितर देवी देवताक कसकी एक आसा आकांक्षा दवन पळय ताजी एक रिजल्ट सुद्दां कसो उरता टेम्पररी उरता कित्याक कर्म पुण्य कर्मणा म्हणलें आसता ताका आमी पुण्य कर्म करून वैल लोकांक गेल्यार सुद्दां आमगेले पुण्य कितले दिवस उरता की तितले दिवस मात्र आमी थंय उरूं शकताचे आमगेलें पुण्य फिनीश जालें की खाली जालें की आनी वापस आमी हे भौतीक जगताक येताची तशें जावन आमी कसो विचार करका हे अल्टिमेट लोकांक वचचा प्रयत्न करका जशी कृष्ण 15th अध्याय 15वा अध्याय सांगता मेगेल लोकांक आयिल्ले लोक कोण वापस येना आनी हे जन्म मृत्यू जरा व्याधीचे चक्करात तो फसका म्हणना म्हण कृष्णांगा सांगते आसा हांचे भितर कृष्ण आमकां आमी पळोव येता हे खंयचे खंयचे लोक विंगड विंगड भक्ती बद्दल विंगड टायपाची भक्ती केवल भक्ती प्रधानीभूत भक्ती तशीची गुणीभूत भक्ती कशी बाबा केवल भक्ती म्हण सांगल्यार हांचे भितर कृष्णाक मात्र खंयचे एक आमी आशा आकांक्षा दवन अशी कृष्णाक हे करतले तशीची प्रधानीभूत भक्ती भितर कर्म आनी ज्ञान मिक्स जावन केले तसले भक्तीक ताका प्रधानीभूत भक्ती म्हणल्यार आसा गुणीभूत भक्ती भितर कर्म ज्ञान योग हे 3 मिक्स जावन भक्ती खंयचे येता ते सेकंडरी एलिमेंट तशीची कर्मी ज्ञानी योगी कसं करताचे कसले की एक आशा आकांक्षा दवन इवन 6th श्लोका भितर बी आमी कशी बाबा योगी लोक कशी एक तांकां एक लिबरेशन मेळचे खातीर तांणी इवन भक्त जाल्ले लोक कसले मागनाचे इवन कृष्णा कडेन आमी लिबरेशन जावका म्हण सुद्दां भक्त मागना फक्त आपणाक तुगेली भक्ती दी तुगेले सेवा करचे आपणाक अवकाश दी इतले कृष्ण मागकण मागताचे तशें जावन एक ज्ञानीक आनी भक्ताक कसो डिफरन्स म्हणल्यार आमकां अंडरस्टँड जाता तशीची थोड लोक कृष्णाक एक आकार ना म्हणले पूज करता तसो लोकांक कृष्णाक आकार आसकी ना फॉर्म ऑर नो फॉर्म म्हणलें आसा अव्यक्ता व्यक्तीम आपन्न मन्यते माम अबुद्धय परमभाव मजानंतो मम वयम कशें कृष्ण लोक कसं आसाचे एक अनइंटेलिजंट कृष्णान तांकां कसं नांव दिल्या अनइंटेलिजंट तांकां ते लोक अनुत्तमा म्हणलें आसा तांकां ते लोक कशी बाबा आपण केन्ना तांकां म्हणटात तांणी कृष्णाक आकार ना जाल्यार आमी ओम पूर्णमुदम पूर्णमिद पूर्णात तातूंत कळटा कृष्ण परिपूर्ण कृष्ण आमी थोडे म्हणटा खंयची एक आमी समुद्राच्यान कितले उदक काडल्यार भायर काडले बी समुद्राचें उदक कमी जायना जाल्यार हे अनइंटेलिजंट हे इम्पर्सनलिस्ट कसं लेखताची कृष्णाला ಒಟ್ಟು शक्ती ಒಟ್ಟು हांग पुरा कण पसरयलें आसा तशें कृष्णाक आकार ना म्हूण तांणी लेखताचे तशें तांगेले एक
तांगेले एक नेचर कशें उरता ड्यू टू दर स्मॉल नॉलेज तांणी केन्नाच म्हगेलें हायर हाका येनाचें म्हगेलें हायर नेचर कसो आसा तांणी अंडरस्टँड करूंक घेवंक शकनाचें म्हूण सांगता कृष्ण. तशीची आमी कशी बाबा कृष्णा लांतूत आमी कशें हें जावका म्हण लास्ट 29 श्लोका भितर आमकां कृष्ण कसं सांगते आसा कशी ते एक कशें होका आमी इंटेलिजंट पर्सन हू एंडेवर कशें कोण भक्त कर्ण आसाच्या तांकां हांगा इंटेलिजंट पर्सन म्हणलें आसा कृष्णान. कशी तांणी एक लिबरेशन खंयचे ओल्ड एज हे ते वट्टू कसो आतां आमकां भक्ती योगान मात मेळूं शकता. जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हणल्यार आमी कसो आसा ताच्यान पुरा आमकां एक आमगेलें हें आमी कृष्णाक डिवोशनल भक्ती योगाच्यान आमकां मात्र मेळूं शकता म्हणल्यार आमकां हें 29 श्लोका लास्ट श्लोका कसो आसा हाच्यान आमकां कळता. 28 आनी 29 श्लोका तातूंत मोक्ष काम भक्ता कश बाबा मोक्ष कामे भक्ता बद्दल सांगिल्लें आसा. हें कशी बाबा एक शेल्टर कृष्णाला आमी केन्ना अधीनात येता की शेल्टरा भितर येता की तेन्ना आमकां ते कशी प्युअर डिवोशनान खंयचे आनी दुसरे खंयचे श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम बेस्ट चॅन्टींग हे एक आतां आमकां कलियुगाक सांगिल्लें आसा हे एजाक चॅन्ट देवाल नामस्मरण करचें जस्ट नामस्मरण करनाचें आमी हे भगवंताक आमी पावयता भगवंताक समजून घेवयता. तशीची लास्ट श्लोका कसो आसा भगवंत हांते भितर कसो सांगिल्लो आसा म्हाका कोण अर्थ दोज हू नोस मी तांकां आदिभूता म्हणलें आसा. आदिभूता म्हळ्यार पुरा हे मटिरियल मॅनिफेस्टेशनच्यान ताचे प्रिंसिपल तशीची आदिदैव एक कृष्ण आदिदैव कशीच आमी केन्ना हे भौतीक जगतात 3 मिजरीस आसा म्हण आमी अर्थ करून घेतले आदिभौतीक आदिदैवीक आनी आध्यात्मीक. तशीची हे कृष्ण कसो आसा आदिदैव कोण आसा तांगेलच्यान बी आनी कोण आदियज्ञ तांचे फुल्ल नॉलेज घेवन कोण कृष्ण भक्ती करता की प्रयाण काले प्रयाण कालात कोण कृष्णाल नांव घेता की हाजे पुराच्यान आमी दूर वचूंक येना तो कसो जाता तो म्हाका म्हगे कडेन येवन पावता म्हणले विशय कृष्ण हांगा सांगता आसा. तशें हांगा आमी कसो करका म्हणल्यार आमकां हे कंप्लीट अध्यायाच्यान हांचे भितर खंयचे एक कसं करका आनी कसं करच्या ना कशें आमी खंयच्यान आयिली आनी खंय वचका आमी कोण कृष्णाल आमगे संबंध कसले म्हणल्यार आमकां हे श्लोकाच्यान कळटा. तशें आमी कसं करका आमी आमगेलें फस्ट हियरींग श्रवणमच्यान आमगेले आमी भक्ती सुरू करका. तशीच आमकां वट्टू कृष्णाल बद्दल आमी कशें अंडरस्टँड करूंक वयता 7th श्लोकाच्यान 12 श्लोका पर्यंत कृष्णाल बद्दल आमकां तागे शक्ती बद्दल ते वट्टू कृष्ण सांगता. ग्रेट एस्केप कशें बाबा हे भौतीक जगताचे आमी पार जावेत ते आमकां कळटा. नेक्स्ट कृष्ण भक्ती म्हणलें कसलें प्लॅटिनम कार्ड म्हणलें आसा. तशीच वॉटर द रूट आमी कृष्ण एक झाड रोकाक पानाक फुलाक वट्टू उदक घालचे पेक्षा आमी कृष्णाले स्वता आमी सगळ्यो देवी देवताक अन्य देवी देवताक डेमिगॉड्स म्हण तांकां करचे बदलाक आमी कृष्णाल प्युअर भक्ती केल्यार तांकां वट्टू पावता. तशें आमी केन्ना भिवू काय म्हणना हांव कृष्णा भक्ती करता हांव हें भक्ती करना तशें न्हू आमचे ना तशें म्हूण तशें म्हूण तुमी हांव हांगा वचना कुलदेव थोडे लोक आमगेले लोक तूं GSP लोक तूं कुलदेवा कडेन वट्टू वच उरता. आमी सुद्दां वताची जाल्यार आमी थंय वचून कसं मागका वचून आमी कृष्ण भक्ती मागका कुलदेवा कडेन वचका पांय पडका तांगेल बी आमी तांकां बी आमी सरेंडर जावका जाल्यार आमी तांगे कडेन कसं मागका कृष्ण भक्ती मागका आनी वापस आमी हांगा आध्यात्मिक अर्थार्थी हे मागल्यार आमी हांगाची बहुनाम आनी कितले जन्म घेते उरका आमी. तशें हांव आमी कसं करका रुटाक उदक घालका भक्ती आमी कृष्णाक करका आनी वट्टू देवी देवताक सुद्दां आमी रिस्पेक्ट दिवका. आमी कसले एक भौतीक आशे आकांक्षे कोणा कडेन मागचे ना. खंयचे भौतीक आमी मागल्यार बी पुण्य आनी पाप कर्म आमी भोगच्याक आमी येवकाची. पुण्य कर्म केल्यार आमी वैल लोकां वताची आनी कर्म पुण्य कर्म फिनिश जायना पूण वापस हांगा भौतीक जगता येताची. पाप कर्म केल्यार सकल लोकां वता. तशें न्हू हे भुमी कसो आसा आमी हे अर्थ आमी खंय आयिल्ले आसा हांगा हे कर्मभुमी म्हणलें आसा. तशें आमी हांगा घेवन आमगेले एक कृष्ण भक्ती करच्याक हे बेस्ट प्लॅटफॉर्म हे इवन देवी देवता लोक सुद्दां ना आमकां कळना तांणी पिंगड एक हद्रुपा भितर येवन तांकां भक्ती करका म्हळ्यार तांणी सुद्दां हांगा भूलोकाक येवका. तशें आमी बेजार लेखका म्हूण ना आम कृष्णान अवकाश करून दिल्लो आसा हांगा आयल्याचे आमी आतां आमी हे भौतीक जगत आयले नंतर कसं करका म्हणल्यार आमकां हे भगवद्गीतेंत स्पेशली हे 7th चॅप्टरा भितर आमकां हांगच्यान आमकां बिगिनींग हरे कृष्ण हांगा इम्पॉर्टंट श्लोक आसा खंयचे खंयचे बाबा हे 7.1 7.2 7.3 4 5 7
15 हे सुमार आसाची 16, 19, 20, 23, 24 आनी 29 हे आमी ओट्टू इम्पॉर्टंट श्लोकास टू मेमरायज. आमी ओट्टू हे श्लोकास आमी केन्ना आमकां केन्ना कश्ट आयल्यार रे आमी केन्ना येयल्यार रे हे कृष्णान हे श्लोका भितर अशें सांगिल्लें आसा. तशें आमी हे लेखून आमी मुखार पावयता आमगेले भक्तींत. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. मस्त 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 लायक करून मस्त मग्न जावन गेले तुमगेले आयकता आणि इतलं विस्तारान तुम्ही प्रत्येक श्लोक आणि इम्पॉर्टंट आशिल्ले ताका मस्त स्ट्रेस दिवन आमकां सांगून दिलेलं आसा. सो मस्त लायक करून अर्थ जाला म्हणून हांव लेखून लेखता आसा आणि पुरा लोकांक तशीची मिगेले वरीची आय एम शुअर की पुरा लोकांक लायक करून अर्थ जाला 7th चॅप्टर. तशीची कोणाक कसं एक क्वेश्चन असल्यारी प्लीज तुम्ही निमगू येता माताजीक. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जस्ट एक क्युरियोसिटी, आम्ही या बुलोकांत आम्ही या शरीर घेऊन आसाची आम्ही काही हायर प्लॅनेटा गेल उच्च जेव्हा लोअर प्लॅनेट अशें केल्यार आम्ही आमगेले हेचे शरीर असतगी जेव्हा विंगड असता. विंगड मेळटा माताजी. केन्ना आमी हे शरीर सोडता न्हय माताजी अशें म्हणलें आसा की म्हळ्यार 90 सेकंड फक्त 90 सेकंडा भितर आमी वैतरणी नदी थंय पर्यंत पावताची आमगेले एक हे पर्यंत ओन्ली 90 सेकंडा भितर आमगेलो आत्मा. तांदून आमकां थंय एक शरीर मेळटा, यातना शरीर. आमकां थंय विंगड शरीर मेळटा कित्याक की म्हळ्यार आमी केलें तसल कसल आमगेले पुण्य आस की पाप आस ते भोगचे खातीर आमकां यातना शरीर मेळटा आमकां. ते यातना शरीर अशें म्हणटा न्हय खंयचे पाप केल्ल्याक ताका सोर पिल्ल्याक ताका हे करताचे नाल्यार विंगड विंगड इवन आतां आमी श्रीमद भागवतमातू ಒಟ್ಟು 28 नरकाल बद्दल वर्णन आसा. मस्त सुंदर कुंभी पाक हे ಒಟ್ಟು वर्णन आसा कशें कशें तांणी तांकां ते करताचें म्हण. ते भोगच्याक आमकां एक शरीर दिता, शरीर मेळटा यातना शरीर. ते यातना शरीरात आमकां ते ಒಟ್ಟು अशें कितें म्हळ्यार हांगा पळय आमकां हे शरिराक उज्ज लागलें म्हळ्यार हे शरीर जळण वता न्हय. जळण राख जाता ताका आनी सस्टेन उरना ते वता मरण वता ते मनुष्याक पाप कोणाक तेची ते यातना शरिराक उज्ज्या भितर घाल्यार ते जळना जाता ते ಒಟ್ಟು दूख सहन जाता जळण वता ते शरीर अशी. तशें ताका यातना शरीर म्हणटा ते तागेले हाचे प्रकार तागेले पापा प्रकार ताका ते शरीर मेळटा आनी ताका ते भोगकाच पडटा तितले ताका म्हळ्यार ताका प्रायश्चित्त म्हणत ताका तितले ते करकाची अशी. तशें पुण्य करूं पाप करूं आमकां दोन्ही भोगकाचे. अशें ना की बाबा आमी पुण्य केलें म्हळ्यार आमगेले पाप धुवन वतले ते आमी केन्ना लेखचे ना. हांव पुण्य कार्य करतना पुण्याचे अकाउंट विंगड पापाचे अकाउंट विंगड. पाप केल्यार पाप भोगकाची, पुण्य केल्यार पुण्य भोगकाची. तशें आमी हे दोन्ही पाप पुण्य हातूंत बसचे ना. पापात कित्याक म्हळ्यार हे भौतीक जगताचे आमी हे भौतीक जगताक न्हय आमी हे भौतीक जगतात 3 गुणांत आमी फिरतील निमित्त पुण्य पाप करताचे. केन्ना पुण्य कर्म करताचे केन्ना पाप कर्म करताचे चुकून. केन्ना केन्ना आमी लेखताचे ना हांव केन्ना पुण्य करता पाप करना म्हण. केन्ना आमी कुकींग करताची तेन्ना खंयचे एक तरकारे भितर एक कीड आयली की हे आयली की मरण वता. सूक्ष्म वाऱ्या भितर केन्ना आमगेले नांकात वता उलयतना आमगेले तोंडात वता. ते आमी पळयल्या हे कोण जैन लोक तोंडार पट्टी बांदून घेताची सूक्ष्म जिवी तोंडा वताची म्हण. हां तशें ಒಟ್ಟು कसं करयता आमी ताजी ಒಟ್ಟು बेस्ट न्हय म्हण सांगल्यार आमी कृष्णाक एक सरेंडर जाल्यार पुरो कृष्ण ಒಟ್ಟು पळोवंक घेता. तशें हांव कृष्णार्पणमस्तू म्हणीत. इवन आमी भटमामाक पळया हे दिले रे दक्षिण दिले रे ताणें अशी घेनाची कृष्णार्पणमस्तू कित्याक तांकां गोत्सा की आपूण हें घेतल्यार आपूण बी हातूंत भितर कसलें पुण्य की पापात फसता म्हण सांगून म्हण तो पटकन कृष्णान नांव घेवन सोडतो कृष्णार्पण कृष्णा हे तुकाची म्हण. तशी. धन्यवाद माताजी. आम्ही या स्थूल शरीर सोड वताची जाल्यार सूक्ष्म शरीर आमगेन वता थंय आमकां पास स्थूल शरीर मेळटा. वय वय हे 3 गुण कसं आसा न्हय मन बुद्धी अहंकार ते आमी केलें तसले हे शरिरा बद्दल केलें तसले आमगेले कसले पाप की पुण्य की कसं आमी केल्लें आसा अहंकार मन बुद्धी अहंकार कित्याक की म्हळ्यार आमगेले हे 3 मन बुद्धी अहंकार आसा म्हणून आमी पाप कार्य करताचे. मन आमकां सांगता ते कर पळय ते कितले बरें दिसते आसा थंय एन्जॉय कर म्हणून मन सांगता आमकां. अहंकार सांगता हांव व्हड कोणकीची ते अहंकारा भितर आमी पाप करताचे. मन आनी बुद्धी आनी अहंकार आमगेले बुद्धी निमित्त हे भौतीक शरीर भौतीक बुद्धी निमित्त आमी पाप करताचे. तशें ते आमकां दोळ्यार दिसना
ते शरीर केन्ना कोण लोक म्हणटाची हो तो पंचभूतात लीन जालो तो स्वर्ग लोका खंय म्हणटा कसले वैकुंठाक पावलो म्हण तशें एक्चुली उरना तें कित्याक की म्हळ्यार 3 ते गेले निमित्त ताका दुसरें शरीर बरें खंयचें शरीर मेळटा सांगचें जायना तागेले कर्मा प्रकार ते मन बुद्धी अहंकारा प्रकार सूक्ष्म शरीर वताचेच ते आत्मा बरोबर धन्यवाद. माताजी मिगेल एक क्वेश्चन आशिल्लें कसं म्हळ्यार आतां आमी देवाल इतलो आतां देवाल आमी आतां हांतू भगवत गीता भगवत पुराण कोंकणी से हांतू येवन प्लॅटफॉर्मार येवन आमी मस्त पुरो अर्थ कोण घेतलो सो आमकां अंडरस्टँड जाता की आमी अशी केल्यार आमकां देवाला सेव करचेक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळचे साध्य आसली. बट आतां तुमी सांगिल्ले वरीची देवाक अर्थ करून घेवचे तितलो सरळ ना. आमकां मस्त 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 जन्म घेवपा मे बी ते अंडरस्टँड जावचेक जेव्हा तितले एक आमी ते एक स्टेजार रीच करचेक की आमकां त्या देवाल ते सेव करचेक आमकां ते योग मेळचेक. सो आमी ह्या जन्मान तू कसे की थोडे लायक आतां आमी अंडरस्टँड कोण कसे की लायक काम करता ती मागीर आमगेर हातान तू अननोईंगली जेव्हा कसले रॉंग जावचेक पुरो. सो तेच ना आमकां कशें कळटा की आमी आतां कशी आमी देवाल लायक तितले केदन आमकां देवाल सेव मेळटा जेव्हा कशी आमकां ते अंडरस्टँड जावचे की आनी कसं कोर का जेव्हा हे लायफान तू आनी कसं कोर येत कायंड ऑफ. पळया माताजी केन्ना कृष्ण भगवद्गीते सांगता नेहा विक्रमण आशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यापि धर्मस्य त्रायते महत्वभयात. म्हळ्यार आमगेले हे आतां आमी हे जन्मा भितर कृष्ण भक्ती केल्या म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल थोड चेडूं पळयताचे आमी 2 वर्साची 3 वर्साची चेडूं तांकां तेन्ना नॉलेज मेळटा तेन्ना ताणें भगवद्गीते श्लोक अभ्यास करचे की नॉनवेज खायनाशिल्ली उरची की तांकां सान दोन अवकाश मेळटा. आमकां केन्ना आमी आतां 40 इयर्स 45 इयर्सार आमकां हे कृष्ण भक्तीत आयले हाजे अर्थ कसो आमगेले म्हळ्यार आमगेले गेल्ले जन्माचे आमी थोडे कर आयलेचे आतां थोडे लोक चॅन्ट करते आसाची थोडे कृष्ण भक्तीत आयल्याची जस्ट थोडेच तांकां मरण जावन वता पूण कृष्ण तांकां नरकात घालना हे आमी केन्ना याद दवरूंक घेवं. केन्ना भगवद्गीता पुरो अभ्यास करताचे आमकां भंय ना आतां एटलिस्ट आमकां मनुश्य जन्म मेळटा तें गॅरंटी. कृष्णान भगवद्गीते सांगिल्लें आसा कोणूय मेगेल थोडे बी सुद्दां मेगेलें नांव घेतलें आसा इवन चैतन्य चरितामृतात चैतन्य महाप्रभू सांगता कोण भक्त म्हळ्यार तेन्ना तो इतले रावंड चॅन्ट करता तो भक्त. अनेक पटी कोण तोच विचारता कोण भक्त महाप्रभू सांग म्हळ्यार तें लास्ट चैतन्य महाप्रभू सांगता एक पटी बी ताणें हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार की तो बी भक्ती म्हळ्यार कृष्ण तितले करुणामयी एक पटी कृष्णान नांव घेतल्यार पुरो अशी म्हण आमकां दुसरो अवकाश करून दिता कृष्ण. नेक्स्ट आमकां जन्म की सान आसतनाच एक कृष्ण भक्ताल घरांत आमकां जन्मा दिता सान जाल्ले चरडाक दोन आमी कृष्णाल प्रसाद खातीर म्हळ्यार आमकां कसलेय ते जन्म कसो आसा आमगेले खंयचे पापात वतना खंयचे पाप कार्य करचें साध्य ना. जाल्ले चरडाकाची आवयल पोटात आसतना जेन्ना ताका ते आवय कृष्ण भक्ती उरता ती सान दोन ते चरडाक एक पुण्याची लायफ मेळटा बरें एक पुण्य म्हणचे आहे ना ते एक शुद्ध भक्ती एक म्हणलें आसा अनन्य भक्तीची एक ताका लायफ मेळटा तशें त्या लायफात तो गॅरंटी वता अशी. तशें आमी भिव का म्हण ना जाल्यार कितलें मेळ्ळें आसा साध्य तितलें आमी करता कृष्ण भक्तीच्या भिवन उरका म्हण ना. कृष्ण भक्ती म्हळ्यार भिव का म्हण ना बाकी देवदेवता कसं चूक केल्यार भिव का जाल्यार कृष्णाकड भिव का म्हण ना. कृष्ण मस्त करुणामयी कितलें जाता आमकां तितलें नांव घेवचें की भगवंता बद्दल आयकूच की कितलें तितलें करचें जाल्यार कितलें ओगी ओगी आमी कसले दुसरे विशया भितर मात एक पटी कळ्ळे नंतर सुद्दां आमी दुसरे विशयात वचचे ना इतलेच. कृष्ण आमकां ते अवकाश करून दिता माताजी. तशें भिव का म्हण ना आमी की आमी हांव केलें ना न्ही आतां करचें लागलें हांव पुरा कंप्लिटली हांव सरेंडर ना न्ही म्हण भिव का म्हण ना. वय आनी तशें जाता लायक आमकां मस्त कसं कश्ट येताना जेव्हा कसं एक आमकां कसं की अचीव करता तेन्ना आमी मस्त लायक सकाळी सांजे म्हळ्यार देवाल उडगस येता पुरा त्या जाता बट ते एक पण आमकां ते आमगेले ते कश्ट ते परार जातरी जेव्हा ते जातरी ते तितले एक लायक आमी मागीर ते टेकन टू बी ग्रांटेड घेता ती. सो आमकां गोत आसा की आमी ते रॉंग करता लायक आमकां बट आमी ते थंय आमी आमकां ते जायना ते तेन्ना करूंक. सो तेन्ना आमकां फील जाता की ना आमी तशी करूं नज बट ते कसं की लायक आमी ताका प्रायोरिटी चड दिता ती म्हळ्यार अदर थिंग्साक प्रायोरिटी चड दिता ती. सो त्या म्हाका दिसता आमगेले निमित्ती ते मस्त एक खोड चूक जाता. जाल्यार ते फील जात नाही माताजी तेच गोड ते बी कृष्ण पळयता फील थोड लोकांक ते बी जायना. थोड तुमी मटेरियलिस्टीक लोक पळयले आमी
तांकां कसलें म्हळ्यार एक तांकां कसलें फिलींग हे कसलें उरना एटलिस्ट आमकां फील तरी जाता न्ही कृष्ण तेय पळयता ओ हाका बेजार दिसता आसा हाका मागीर कदर फील करता हो केन्ना म्हणून कृष्ण ते बी पळयता शांत तशें आमी कृष्ण भक्तीत आमी आयल्या म्हळ्यार कसली सुकृती रावना आयल्याचे आमी कृष्ण सांगता न्ही सहस्र मनुश्याणाम सहस्रेशू कितली मनुश्या एकलेत की कृष्ण भक्तीक कित्याक बाबा वटलो केनाची वटलो का तुम्ही कितलो का विचार आपणे आमकां कितले तुमी कृष्णा बद्दल सांगा हे पळय रे चॅन्ट करका पळय गो चॅन्ट करका म्हळ्यार बरें खंय आमी हे अशें तांकां कितले सांगल्यार सुद्दां तांणी येनाची कसकी एक आमगेले सुकृती आसा कृष्णालेक हे आमगेले दय आसा म्हणल्यार आमी आयल्याची म्हणलें का तशें आमी भिवका म्हणना